एका पंगडान कोळशाची हाताळणी कायमची बंद जावची अशी ठाम भूमिका घेतला, जाल्यार दुसऱ्या पंगडाच्या म्हणण्याप्रमाण कोळसो जाय मात कोळशा लागून जावपी प्रदूषण नाका अशी खर भूमिका घेतिल्ली आसा। देखून हे चळवळीक वेगळेच वळण आयिल्लें आसा। कोळशा लागून व्हडा प्रमाणात प्रदूषण जावपाक लागला। ह्या प्रदूषणाचो परिणाम सडा, बोगदा, जेटी आनी हेर वाठारांतल्या लोकांचेर जावपाक लागला। हे फाटभुंयेर कोळशा आड रॅली, सभाय घेतिल्ली। आमदार संकल्प आमोणकारान कोळशा आड मोहीम काडिल्ली, जाल्यार आदले मंत्री मिलिंद नायकान कोळशा आड खास सभा घेतिल्ली। ताका लागून कोळशाचो प्रश्न न्हय जाल्यार राजकीय हेतू आशिल्ल्याचें दिसपाक लागला। मात फाटल्या 4 दिसांसावन दोनूय गटांत शांतता दिश्टी पडटा। मुरगांव बंदराच्या 10 आनी 11 क्रमांकाच्या धाक्याचेर कोळसो उक्त्या सुवातेर हाताळटाले। हाका लागून वास्कोच्या लोकांक प्रदूषणाक तोंड दिवचें पडलें। फेब्रुवारी 2008 वर्सा कोळशा आड पयलो निशेध जालो। 11 फेब्रुवारी 2008 वर्सा सायमन पेरेरा हांच्या फुडारपणा खाला मुरगांव बचाव अभियान ह्या बॅनरा खाला मुरगांव बंदराचें काम थांबयलें। हे खातीर वास्कोच्या वेगवेगळ्या संघटनांनी नागरीक एकठांय जाले। उपरांत MPT आनी मुरगांव बचाव अभियानाचे मदीं कबलात जाली। ह्या वेळार रोजगार बचाव अभियानान कोळसो काडल्या वेवसायांचेर परिणाम जातलो हें स्पश्ट केलें। हाचे उपरांत कांय काळ प्रदूषण उणें जालें। मजगतीं कोळशाच्या विरोधात केन्ना केन्ना निशेध जावपाक लागलो, मात त्या विरोधाक व्हडलोसो दम नाशिल्लो। 2015 वर्सा मुरगांव पालिका मंडळान कोळसो हाताळप बंद करपाचो थाराव घेतिल्लो। ह्या थारावाची प्रत जिल्लोधिकारी कार्यालयाक धाडिल्ली, मात हे संबंदीत कसलीच अंमलबजावणी जावंक ना। 2019 वर्सा कोळसो नाका म्हणपी आनी रोजगार जाय अशें सांगपी समोरासमोर आयले। त्या वेळार कोळशाचो प्रश्न परतून गाजलो। त्या वेळार प्रदूषण नियंत्रण मंडळान कांय अटी घातिल्ल्यान कोळसो हाताळपाक अडचणी निर्माण जावपाक लागल्यो। MPT, कामगार संघटना, ट्रान्सपोर्टर तशेंच हेर वेवसायिकांनी रोजगार बचाव मोहीम अंतर्गत वास्को शारांत व्हडलो मोर्चा काडिल्लो। गोवा अगेन्स्ट कोयल हांणी खर निशेध केल्लो। 2019 वर्सा आपाचो अरविंद केजरीवाल गोंयांत आयिल्लो तेन्ना गोवा अगेन्स्ट कोल आनी हेर पदाधिकाऱ्यांची भेट घेतिल्ली। त्या वेळार आप सरकार सत्तेर आयल्या उपरांत कोळसो हाताळप बंद करतले अशें आश्वासनूय दिल्लें। तशेंच राष्ट्रीय काँग्रेसीचे विरोधी पक्ष फुडारी राहुल गांधी प्रचारा खातीर आयिल्ले तेन्ना एका चलीन ताच्या मुखार कोळसो प्रदूषणाचो प्रश्ना विशीं उलोवप केल्लें। त्या वेळार ताणें कोळशाचो प्रश्न सुटावो करतले अशें उतर दिल्लें। फेब्रुवारी 2024 वर्सा मुरगांव नगरपालिकेचे बसकेंत कांय नगरसेवकांनी कोळशाच्या प्रदूषणा विशीं आवाज काडिल्लो। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।